नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या जाहीर सभे खातीर सांकवाळे बिट्स पिलानी लागसारच्या ग्राउंडार मोठी तयारी. 50,000 लोकांची व्यवस्था. ही सभा यशस्वी करून दक्षिण गोंयांतल्या प्रचाराक नेट येतलो म्हणून बीजेपी कार्यकर्ते पेटल्यात. प्रधानमंत्री मोदी आयल्या उपरांत ताजे ल्हार येतले. प्रचाराक बूस्ट मेळटलो म्हण गोंय बीजेपीच्या फुडाऱ्यांक आशा. सांकवाळ आनी ह्या जाग्याचेर बिट्स प्लॅनाची जे मुखार ओपन स्पेस आसा त्या जाग्याचेर हांगा फाल्यां प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीची एक भव्य मिटींग जावपाची आसा. जायते प्रिपरेशन्स चालू आसा. स्टेज इज बीइंग सेट अप. JCB आनी ट्रक्स हांचो मुवमेंट चालू आसा. जागो फ्लॅट करून ताका एक रोड दिवन सगळे वेगळे वेगळे अरेंजमेंट्स करपाचे हांगा चालू आसा. आनी हे मिटिंगा खातीर फाल्यांचो जो प्रोग्राम ट्रॅफिक डायवर्जनाचो आसा तो असो 1 o'clock सगळे रस्ते हांगा बंद करतले. एकांक जो हांगा रस्ते जे मेन बंद जातले ते रातचे 10 ओपन जातले. सगळे व्हेहिकलर ट्रॅफिक जे आसा, हेवी व्हेहिकल्स, बारीक सगळ्यो गाडयो ज्यो आसा एकांक दे वील बी स्टॉप्ड एट दाबोलीम जंक्शन एअरपोर्ट जंक्शनाचेर. आनी ताजे मागीर जो रस्तो दाबोलीम टू MS कॉलेज जंक्शन टू बिर्ला क्रॉस वेर्णा हो अख्खो रस्तो दोनी वाटेच्यान बंद जातलो. खंयच्यो गाडयो येवपाक वचपाक मेळपाना. जो पोन्नो रस्तो आसा फ्रॉम क्विनी नगर जंक्शन टू बिर्ला मार्केट ऑन द लेफ्ट हँड सायड ऑफ द स्टेज ताजेय सगळे जे रस्ते आसा ते बंद करून दवरले वतले. जे लोकांक वास्कोच्यान पणजे वचपाक जाय तांकां खंय तरी चिकालीमच्यान कुठ्ठाळेच्यान पणजे जावं मडगांव वचचो पडटलो आनी हो रस्तो जो आसा हो बंद करून दवरलो आसतलो. फाल्यां जे लोकांक हू आर कमिंग टुवर्ड्स वास्को फ्रॉम मारगांव ऑर पेंजीम सायड दे वील हॅव टू टेक द कोर्तालीम रोड. हे दोन्ही रोड जे आसा म्हणजे जो मेन 4 लेन हायवे हांगा जो दिसती पडटा आमकां वीच गोज थ्रू बिट्स पिलानी फ्रॉम द एअरपोर्ट जंक्शन तो बंद आसतलो. जो पॅरलल MDR रोड आसा फ्रॉम क्विनी नगर टू बिर्ला मार्केट हे सगळे रोड बंद आसतले. इंडिया अलायन्स सरकार येतनाच गरीब फामिलींचे लिस्ट जातले. उपरांत त्या फामिलींतल्या एके बायलेक वर्साक 1 लाख रुपया दितले. काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधीची बिजापुरांत घोशणा. कर्नाटक सरकारान गरीब बायलांक वर्साक 24,000 रुपया दिवपाची स्कीम यशस्वी चालीक लायल्या. आतां अलायन्स सरकार केंद्रात आयल्यार वर्साक 1 लाख. राहुलाची गॅरंटी. कर्नाटक में हमने 24,000 रुपए गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल के डाले. अब आप ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ. चप्पल ओढ़ने के तैयार आगे. चुनाव के बाद जैसे ही इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार हर साल 1 लाख रुपया डालने जा रही है. अगर कर्नाटक की सरकार महिलाओं को 24,000 दे सकती है तो हिंदुस्तान की सरकार महिलाओं को 1 लाख रुपए दे सकती है. और कर्नाटक को 1,24,000 रुपए साल के महिलाओं को मिलेगा. काँग्रेसीचे दोनूय उमेदवार फक्त नेगेटिव्ह प्रचाराक पेटल्यात. दक्षिणेत विरियात गोंयची इमेजी बाट्टा, खलपाची तीच परिस्थिती. बीजेपीन चढाई केली. काँग्रेसीच्या जाहीरनाम्यात न्यूयॉर्क, थायलंडाचे फोटो म्हण दावो. पंजाबात आप आड काँग्रेस. केरळचो मुख्यमंत्री राहुलाक तासता. तेवटेन ममता म्हणटा काँग्रेसीक मतां घालू नाकात. इंडिया अलायन्सांत अर्थ ना. PMचो जो मुख्यमंत्री आहा केरळाक पिनरई विजयन तो पिनरई विजयन राहुल गांधीक पप्पू म्हणटा. ममता बॅनर्जी बेंगॉलाक सांगता की इंडिया अलायन्स आपणे घडयल्या, इंडिया अलायन्साक मत मारू नाकात. तेवटेन पंजाबाक आप आणि काँग्रेस एकामेकाचेर झगडटात आणि ही खिचडी जी गोंयान येवन सांगता आमी एका म्हणून हाका अर्थ आहा. हे आपापल्या स्टेटींनी झगडटात. गोंयान येवन दिल्लीक येवन हात वयर काडटा आनी गोंयान येवन सांगता आमी बरोबर आहा म्हणून. हाका अर्थ आसा जाल्यार तुमी सांगा. विरियाटोन जे हे म्हाका दिसता कमेंट केल्या दे आर बोथ डिस्गस्टिंग आणि शेमलेस आणि वी आर व्हेरी क्लियर अबाउट दिस.
दुसरे तुम्ही आज जर पळयले म्हणजे दोनूय कॅन्डिडेट एकटो तर फक्त नेगेटिव्ह कॅम्पेन करता सावथान की तो कितेंय जाल्यार गोंयांक क्रिटिसायज करीत आसता, रेप कॅपिटल, मर्डर कॅपिटल, खंय तरी आपल्या राजकारणा खातीर तो एवरी डे इज टुपिंग अ न्यू लो. आणि दुसरो जर तुमी जर नॉर्थाक पळयशात जाल्यार म्हाका दिसता एका फाटल्यान एक फटाशी तो मारीत आसता. आतां तांणी UPA म्हणपाचें बंद केलां. कित्याक UPAचो कार्यकाळ जो आसा हो फक्त स्कॅमांचो कार्यकाळ आशिल्लो, लुटीचो कार्यकाळ आशिल्लो. आणि म्हणून तांकां तोंड ना लोकां कडेन वचपाक. म्हणून तांणी हें नवें इंडी म्हणून सोदून हाडलां. हो थायलँडाचो फोटो. आतां काँग्रेस पार्टी आपल्या मॅनिफेस्टोन न्यूयॉर्काचे फोटो लायता, थायलँडाचे फोटो लायता आनी लोकांक कितें कितें तुमकां दिसता की तुमी पिशे, लोक पिशे जातले. कशे पयशे काबार करप, नास धूस करप. आनी हो मॉडेल जर तुमकां आज पळोवपाक जाय जाल्यार हो काँग्रेसीच्या राज्य कर्नाटकान दिश्टी पडटा. जंय तांचो उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार 27 जुलयाक सांगता 2023 की नो फंड फॉर डेव्हलपमेंट वर्क इन द कॉन्स्टिट्युएन्सीज. म्हणजे तांचो उपमुख्यमंत्री सांगता की आमचे कडेन डेव्हलपमेंट करपाक, उदरगत करपाक पयशे ना म्हणून. दुसरे राज्य तांचे आसा हिमाचल प्रदेश. थंय जर बारीक पळयत 15,000 एम्प्लॉई गव्हर्मेंटाचो पगार मेळपाक कुस्तार जाला. PWDन कला संस्कृती खात्याक कला अकादमीचो ताबो दिवना मंत्री गोविंद गावडे सांगता. मात कला अकादमीत सरकारी कार्यावळी, तियात्रां नेटान चल्ल्यात. जानेरांत PWDन खंय कला संस्कृती खात्याक ताबो दिवंक पत्रव्यवहार केल्लो. काम अर्दुगुटें आशिल्ल्यान खात्यान ताबो घेवना. मात ताब्यात नाशिल्ल्या वास्तूंत कार्यावळीचें बुकींग चालूच. खासा रिपोर्ट. पल्लवी धेंपो मडगांवची धूव. आमच्या फॅमिलीचो गोंयांत सगळे कडेन संपर्क आसा. लोकांचे विशय जाणून घेवपाक ताजो लाव जाता. राजकारणांतच न्हय, खंयय आरोप जालो तरी कोणा बद्दल वायट उलोवप ना हे आमच्या आवय बापायचे संस्कार आसा. दक्षिण गोंय BJP उमेदवार पल्लवी धेंपोचो घोव उद्देजक श्रीनिवास धेंपो उलयलो. आमकां तशें रिस्पॉन्स करपाचें ना, म्हणजे म्हजें किंवा म्हजे मिसेजेचे. आनी ह्यात राजकारणानूच न्हय, खंय केन्ना एलिगेशन जाल्यार आमी आमचे पॉझिटिव्ह थॉट्स आसतात आनी आमी आमचें काम करपाक सतर्क आसतात. हे प्रत्येकाक रायट आसा म्हणपाचें, क्रिटिसायज करपाचें, पूण ते आपणे रिस्पॉन्स दिवपाक अशें ना. आमी वी आर अकाउंटेबल टू पीपल ऑफ साऊथ गोवा. जे लोकांनी जेन्ना आमकां सांगता, लोक आमकां सांगता ते एका मनशान म्हणलें किंवा दोन मनशान म्हणलें तातूंत आमी तशें म्हणजे आमकां तशें बाधना. पूण आमी रिस्पेक्ट करता, प्रत्येकाक आपले व्ह्यूज दिवपाचे अधिकार आसा. पूण ताका लागून रिस्पॉन्स करूंक जाय अशें कांय ना. की एक म्हणजे अशी अफवा जाल्ली की ना ती लोकांक मेळची ना, ती हें आसा. म्हणून हांव लोकांक सांगता की अशें कांय ना. तिणें जेन्ना एकदां आपलं हे डिसिजन घेतला, म्हत्वाचें डिसिजन घेतला, तातूंत जर तर फाल्यां लोकांनी तिका निवडून दिली जाल्यार तिचो पूर्ण प्रयत्न आसतलो लोकां बरोबर संपर्क करपाचो, एक कार्यालय उगडपाचें, थंय आपलो स्टाफ दवरपाचो, लोकांची कंप्लेनी किंवा कन्सर्न्स किंवा विनंती पत्र घेवपाचें, एक बाबा रेग्युलर फोरम कसो जावन तिणें लोकांक मेळपाचें. हें सगळें हांव लोकांक सांगता की बाबा आमी सतर्क आसतले. कला अकादमीची कांडा सोंपून सोंपनात. पयलीं ओपन एअर ऑडिटोरियमाचो स्लॅब कोसळ्ळो. उपरांत कला अकादमी गळपाक लागली. आडमेळ चालूच. आडमेळे पावसान स्लॅबाचे फॉल्स सिलींग कोसळ्ळें आनी परत बोवाळ सुरू. कला संस्कृती मंत्री गोविंदाक विचारल्यार तो सांगता PWDन कला अकादमीचो ताबो कला संस्कृती खात्याक दिवना. He had also given instructions to the PWD engineers to complete it within short span of time and handover करा. आमचे कडेन अजून पर्यंत हँडओव्हर करूना आनी आमी तांचे कडेन मागिल्ले आसा स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट आनी त्याच प्रमाणे काम पूर्ण जालें म्हणून आमकां तुमी हँडओव्हर करा रितसर. पण तेंच्यांनी तें अजून पर्यंत काम आमकां करूना.
आपल्या रायिल्ले गोविंदान PWDचेर धुकल्लें. मात मेळिल्ले म्हायती प्रमाण PWDन 9 जानेर 2024 दिसा कला अकादमीचो ताबो घेयात म्हणून कला संस्कृती खात्या कडेन पत्र व्यवहार केल्लो. ते उपरांत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कला अकादमीचे कामाची पळोवणी करून काय पेंडिंग आशिल्ली कामां पुराय करपाची PWDक सुचोवणी केल्ली. कामां पुराय करात आनी मागीर ताबो दियात म्हणून खात्यान PWDक सांगिल्लें. उपरांत खात्यान 3 फावट ताबो दियात म्हूण PWDक चिटी बरयल्ली. मात PWD कडच्यान कांयच रिप्लाय गेल्लो ना. ताचे पयलीं नोव्हेंबर 2023 काम पुराय जावचे पयलीं कला अकादमीचें उक्तावण करून सरकार मेकळे जाल्लें. तेच दिसा गोविंदाचें ऐतिहासीक नाटकूय अकादमीच्या मुखेल सभाघरांत जालें. मात मेळटा ते म्हायती प्रमाण PWDन आयज मेरेन कला अकादमीची दुरुस्ती केल्ले बांदकामाचो स्थिरता दाखलो दिल्लो ना. कला अकादमीचे उक्तावण जाल्या उपरांत कला आनी संस्कृती खात्यान ताबो घेनासतना कार्यावळीचें बुकींग मात सुरू केल्या. सरकाराचे पर्पल फेस्ट आनी इफ्फी दोनूय मुखेल कार्यावळी जाल्यो. 3 म्हयन्याचे बुकींग करूनय मेकळे. थंय सध्या तियात्रां आनी नाटकां चालू आसात. मुंबयच्या कंपनींची 2 नाटकां जालीं. कांय थळाव्यांची गॅदरिंगाय जालीं. फुडले 3 म्हयने कला अकादमी खंय तियात्रां खातीर बूक आसा. आतां फॉल सिलींग कोसळ्ळे उपरांत कला अकादमीन खंय बुकींग घेवपाचें बंद केलां. पयलींचे बुकींग आशिल्ल्यांक पयशे परत दिवपाची तयारी कला अकादमीन दवरल्या. अजाप म्हळ्यार कला अकादमी बुकींग करतना मंत्री नाजाल्यार कला संस्कृती खात्याक चिटी बरोवची पडटा. सिस्टमी प्रमाण अशे अर्ज मंत्री गोविंद गावडे कडेन पावल्यात आनी ताणें क्लियरूय केल्यात म्हूण सुत्रां सांगता. हे सगळे PWDचो स्टेबिलिटी दाखलो नासतना चल्ला. हे अजाप. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. काँग्रेसीची प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री सावंत आनी हेर BJP फुडाऱ्यां आड मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याकडेन कागाळ. कॅप्टन विरियाताच्या वक्तव्यावयल्यान BJP वाले चुकीची म्हायती पातळावन आचारसंहिता मोडटात म्हण कागाळ. आयोगान बेगोबेग कारवाय करची काँग्रेस मागता. मुख्यमंत्री म्हणटा विरियाताक भितर उडोवंक जाय, राहुल गांधीचेरय कारवाय जावची. काँग्रेसीची प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री सावंत आणि हेर BJP फुडाऱ्या आड मुख्य वेंचणूक आयुक्ता कडेन कागाळ. दक्षिण गोंयचो उमेदवार विरियात फर्नांडिसाच्या वक्तव्यावेल्यान ते खंय चुकीची म्हायती पातळावन आचारसंहितेचो भंग करतात. मुख्यमंत्री म्हणटा विरियात उलयता ते पळयल्यार ताका भितर वडोवपाची गरज. राहुल गांधीचेरूय कारवाय जावंक जाय. कंप्लेंट फायल करपी म्हाज्या अंदाजान हांवें प्रेसान पळयल्या त्या प्रमाणे काँग्रेसीचो अध्यक्ष बाब अमित पाटकर. म्हाका दिसता अमित पाटकरान जर तो व्हिडिओ पळोवंक ना न्ही जाल्यार अमित पाटकरान त्या कॅप्टन विरेटोचो व्हिडिओ पयलीं पळोवचो आनी तो जर सांगता आसत जाल्यार पयलीं इन्व्हेस्टिगेशन विरेटोची करपाची गरज आसा. क्लियर कट जो म्हणटा मनीस की भारताचे कॉन्स्टिट्यूशन आमच्या माथ्यार थोपले हे तेजे वर्डींग परत सांगता, हे तेजे स्वताचे तेजे वर्डींग आसा आनी त्या खातीर तो व्हिडिओ पयलीं पळोवपाचो गरज आसा. आनी काडून म्हाका दिसता हे जर म्हणपी स्टेटमेंट जाल्यार विरेटो काडून भितर उडोवपाची गरज आसा ह्या स्टेटमेंटाचेर. त्या खातीर जाय जाल्यार म्हाका खबर ना, इलेक्शन कमिशनान इन्स्ट्रक्शन दिवचे सुरवात करची इन्व्हेस्टिगेशन आनी सुरवात केल्या उपरांत विरेटोचेर पयलीं एक्शन जावपाची गरज आसा. जो संविधानाचो अपमान करता, तो ह्या भारत देशाचो अपमान करता, स्वतंत्र सेनानीचो अपमान करता, गोंयच्या लोकांचो अपमान करता. त्या खातीर म्हाका दिसता अननेसेसरी म्हणजे अमित पाटकर आनी तेजे गँग जे आसा पळय हो विशय दुसरे कडेन व्हरता. हांवें पळयलें की पत्रकार सुद्दां ज्या प्रश्नांक उत्तर विचारल्या उपरांत भलतेच उत्तर दिता. म्हाका दिसता 2 मनशांची इन्क्वायरी करपाची गरज आसा. एक कॅप्टन विरेटो आनी दुसरो राहुल गांधी. कारण तेणी तितून ताका कोट केला की आपूण वचून एक्सप्लेन केलें हो केदो व्हडलो हुशार. 60 वर्सां ज्या गोष्टीक जाली, 60 वर्सांच्या उपरांत तूं त्या राहुल गांधीक सांगता आनी राहुल गांधी पॉयंट इन इट म्हणजे ताकाय ते खरें दिसता हो कोण तरी तज्ञ आपल्याक एक्सप्लेन करपी. म्हणजे कितें करपाचें आशिल्लें तुमकां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. ल्हान उद्देग सुरू करतलो जाल्यार परवानगेक सरकारी खात्यांचे हुमरे झरोवचे पडटा. ग्रामीण गोंयांतल्या ल्हान उद्देगांक लायट, उदक सारखी मेळना. उद्देग वेवसायिकांचे हाल. कांय उद्देगीक म्हणटा सोलर आनी इलेक्ट्रॉनिक मळार भरपूर उदरगत. मोदी सरकाराचे उद्देगीक मळार येस. प्रुडंटाच्या खासा सिरिजांचे उद्देजकांचो लोकनामो. तुमचे प्रश्न, तुमचे इशू, तुमच्यो आशा, तुमच्यो आकांक्षा, आमची माझी लोकनामो. गोवा गवर्नमेंट के तरफ से मुझे रिस्पांस ये आया कि इडली बेटर और डोसा बेटर हम नहीं कर सकते हैं गोवा गवर्नमेंट के FSCC लाइसेंस पे. तो फिर मुझे क्या करना पड़ा कि सेकंड स्टेज मुझे सेंट्रल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ा.
और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे। और थर्ड स्टेज ये हुआ कि सेंट्रल लाइसेंस लेने के लिए मुझे जो वाटर रिपोर्ट के लिए उसके लिए मुझे बहुत सारी परेशानियां झेलने पड़े। उसके बाद में फिर जाके करके फिर 4 फॉलो में जा करके मेरा सेटअप हो गया। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी कोई अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता है तो सरकार उसके लिए सहयोग करे। समस्या म्हणजे हांव 70च्या सामको एकदम टोका वयलो मनीस। हांगासून एक 5 किलोमिटर कर्नाटकाची बॉर्डर लागता, पूण आमकां इतको हांगा लायटीचो सगळ्यांत म्हत्वाचो त्रास जाता आनी कम्युनिकेशन कांयच ना। हांगा रेंज सारकी ना, लायट सारकी ना आनी आमकां मार्केट सो हांगासून जवळ जवळ पणजे वचपाचें जाल्यार 60 किलोमिटर वचपाक जाय। And as far as solar power industry is concerned, 75,000 crores have been earmarked in the last financial budget, and the Prime Minister Muft Bijli Yojana, which is implemented, which is going to have rooftops in most of the houses in India, is an amazing attempt. So we want specific system. Everything that is needed, like any transaction, should be spelled out in a SOP, and that should be public. So we need there should not be confusion in the minds of entrepreneur or investor who come here that this is little bit shaky. म्हणजे नोटाबंदी, कोविड आणि मागीर GST हेका लागून जो इंडस्ट्रियल सेटअप आसा तो कंप्लीट डिस्टर्ब जाल्लो आसा आणि तो परत जर जाग्यार येतलो जाल्यार सरकारचे सहकारी सगळे इंडस्ट्रियलिस्टांक खरोखरच गरज आसा। आणि मेन म्हणजे आज सगळे म्हणजे पयलीं कशें आशिल्लें वॅट आसतालें ते ओन्ली प्रोडक्शन जे आसा जे सेल आणि परचेज हेतूनच आशिल्लें, पण आज सगळे जी हें आसा सगळे खंयचे तूं चेकबूक घेतलो इवन DD कॅन्सलेशनाक मेजर GST कॅन्सल जाता। अटल सेतू बांदिल्लो तेन्ना यो वच करतल्यांचें अंतर उणें जातलें म्हण दावो केल्लो। दावो खरो थारलो, मात अटल सेतू वयल्यान कारवार, फोंड्या आनी दाबोळेचें अंतर मायज बरयलां। किलोमीटर चुकयल्यात। बोर्डार देवनागरीत बरयल्लीं शारांचीं नांवां पळयल्यार मायभास जाय म्हणटल्यांचे अकलेचे दिवाळे। गोंयभर शारांच्या नांवांची हीच दशा। अटल सेतू लोकांनी चिंतले की अटल सेतू जाल्ल्या कारणान जेन्ना पर्वरे म्हापशेच्यान लोक जेन्ना फोंड्या दाबोळे एअरपोर्टार जावं आतां हांगासर जसो बोर्ड मारला की जर कारवार वतले जाल्यार तो डिस्टन्स कमी जातलो काय म्हणून, पूण हांगासर जर हो बोर्ड पळयत जाल्यार अशें दिसता की अटल सेतू बांदकीत हो जो डिस्टन्स आसा तो चडूच वाडला काय हो बोर्ड चुकीचो आसा हें मात कळना। कारण जर हांगासर बोर्डार आमी वाचत जाल्यार त्या बोर्डार जर पळयत जाल्यार कारवार 106 किलोमिटर दाखयता, फोंड्या हांगासरल्यान 50 किलोमिटर दाखयता आनी दाबोळे आसा ते 45 किलोमिटर दाखयता। पूण जर आमी गुगल मॅप्साचेर वचून हांगासरल्यान जर डायरेक्शन मारत जाल्यार आमी चॅक केले ते फोंड्या हांगासरल्यान 31 किलोमिटर दाखयता आनी तेजे मागीर जेन्ना आमी दाबोळे डायरेक्ट गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मारले तेन्ना दाबोळे जेन्ना आमी पळयले तेन्ना दाबोळे आमकां 27 किलोमिटर दाखयले, जे की हांगासर जर आमी पळयत जाल्यार ते 45 किलोमिटर दाखयता। म्हळ्यार चडशे डबल म्हाका दिसता हांगासर जे डिस्टन्स आसा ते हांगासर बोर्डार बरयला। तशेंच जर कारवार पळयत जाल्यार 106 किलोमिटर दाखयता, पूण आमी जेन्ना गुगल मॅप्साचेर डायरेक्शन्स मारून पळयले तेन्ना फक्त 98 किलोमिटर आमकां हांगासरल्यान दाखयता। म्हाका दिसता अटल सेतू लागून डिस्टन्स चड जावना, तर हो जो हांगासर जो बोर्ड मारला जो म्हाका दिसता चडशे ट्युरिस्ट जावं कोण गोंया भायल्यान लोक येतात ते हेगेलो वापर करता, तो हांगासर बोर्ड आसा तो चुकीचो आसा। आनी जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा, जे नॅशनल हायवेचे ऑथॉरिटीज आसा, जे हे सायन बोर्ड जावं अशे जे किलोमिटरांचे बोर्ड मारता तेंच्यांनी ह्या बोर्डां भितर दुरुस्ती करपाची गरज आसा। कारण ही चुकीची इन्फॉर्मेशन लोकां मेरेन पावता, कारण हे सरकाराचें काम आसा आनी सरकारा कडल्यान अशी चुकीची इन्फॉर्मेशन लोकां मेरेन वचपा जायना। म्हणून हो जो बोर्ड आसा ती बदलपाची गरज आसा। तितूनच जर आमी थंय नांवां जर वाचत जाल्यार पोंडा बरयता ते मराठीन जावं कोंकणीन जे बरयलां ते पोंडा म्हणून बरयलां, जावं की ते फोंडे म्हणून आसपाचें। आनी दुसरे वटेन जे दाबोलीम म्हणून बरयलां ते जर आमी जर मराठीन जावं कोंकणीन बरयलें जाल्यार ते दाबोळे आनी ते दाबोलीम न्हू। ही दुरुस्ती दिसता जे कन्सर्न ऑफिसर्स आसा नॅशनल हायवेचे तेंच्यांनी करची। रुडंटा खातीर पर्वरेच्यान हांव स्वप्नील तारी। गोंयांत पयल्याच फावट आपोलाचें पीक। रायच्या एडवर्ड मेंडिसान ताज्या चिंचिणींतल्या फार्म हावजांत आपोलाचें पीक घेवंक सुरू केलां। हिमाचल प्रदेशांतल्या विलासपुरांतल्यान ताणें 3 वेगवेगळ्या जातींची आपोलाची 200 रोपां हाडिल्लीं। एक पीक येवंक खंय 165 दीस लागतात।
गोंयांत पयले फावटूच आपोलाचें पीक घेतला. रायचो एडवर्ड मिनेजिसान आपोलाचें पीक घेवन सुरवात केल्या. आतां मेरेन खंय 200 झाडां लायल्यात. डायरेक्ट हिमाचल बिलासपुरात साकून हाडलो जे पळय कोण हे व्हेरायटी डेव्हलप केल्या तेजे कडल्यानूच हाडला सारको. आनी हाडटाना हांवें 200 प्लांट हाडले न्ही 3 व्हरायटीची. एक तुका HRMN 99 व्हरायटी हो पळय हो जाला पळय तो HRMN 99 सेल्फ पॉलिनेटिंग. आनी दुसरो पळय हाडला ते गोल्डन डसेट म्हणून येल्लो पळय आमी बाजारांत बी पयले आसतले येल्लो येता ते तसलो व्हरायटी. आनी एक आना म्हणून आना व्हरायटी. हे 3 व्हरायटी हाडून 200 झाडां हांवें हाडून लायिल्लीं. आतां लायल्यार तांकां धाकटे रूट स्टॉक हाडून लायिल्ले ते 3 आतां हे 3रे वर्स तांकां 3 वर्सां कंप्लीट जाली. पूण फ्लावरींग स्टार्ट जाल्ले 1 वर्साच्यान. आनी सगळीं जेन्ना पळय हाडिल्ली ती टिश्यू कल्चर हाडिल्ली प्लांट्स. सो टिश्यू कल्चर मातशें स्टेबलायज जाता आनी बरी उरता आनी फ्रुटिंगाकूय बरें पडटा फास्ट जाता. हेचे भायर ग्राफ्टेड मेळटा तांकां मातसो टायम लागता 4-5 वर्सां लागता पूण जाता. आतां हे फर्स्ट टायम जालें म्हणटरीच कितें एक क्रेज सो जाला पळय कोणें डेव्हलप केला न्ही तेणे M99 रूट स्टॉक हाडून इज्रायलच्यान हाडून तेणी तो डेव्हलप केला आनी ताका क्लायमेट कसलोय चलता आनी दीस ग्रोज अप टू 45 डिग्रीज. हेचो पळय जाल्यार एका 2 म्हयने जाले. एक्चुली एपल फ्रॉम फ्लावर टू हार्वेस्ट स्टेज म्हूण पळयत जाल्यार ताका 165 डेज लागता. आतां हो जाता ताका 2 म्हयने अरावंड 60-65 डेज जाले आसतले. पूण हाचो कलर बी चेंज जावपाक कारण आतां पळय फाटीं पावस पडलो एक दीस फूल डे पावस पडलो तेन्ना अकस्मात कलर चेंज जालो. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.